मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या टीबी कुन्हा पुतळ्याची जाल्या अवतिकाय. पुतळ्याचो प्रश्न लावचो बेगोबेग तडीक फुर्यो जाल्ल्या थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. पोरण्या गोंया चालू आशिल्ल्या गोंयच्या सायबाचे एक्सपोजिशनाचो आयज जालो निमणो दीस. भाविकांनी व्हडा संख्येन केल्ली गर्दी. राज्यात सुखद हवामान, थंड राती चालूच. सोमारचे चढावत आनी उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 19 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज तुमकां गोवा 365 चो कॅमेरो राज्यांतल्या दायजाची जाल्ली अवतिकाय दाखयता. 2009-10 वर्सा विकसीत केल्लो वास्कोचो टीबी कुन्नाचो पुतळो, जाची कल्पना एका काळार सुटके झुजाऱ्याक आदारांजली म्हूण आशिल्ली, ती आता खंय तरी शेणत चल्ला. ह्या प्रतिष्ठीत लँडमार्काची सध्याची स्थिती आनी लोकांची तिडक दाखयता आमचो रिपोर्टर हिरू महाले. पळोवयात. वास्कोचा टीबी कुन्ना चौक जी फाटली कितलीशीच वर्सां पळयतात की हे चौक जो आहा हो जो फ्रीडम फायटर आणि ते लिडरा खाली रिस्पेक्ट दिवपाक खातीर चौक बांदलेलो आणि हे चौक बांदतना हे जो स्टॅच्यू आहा बऱ्या तरेन ब्युटिफाय केल्लो. हांगा बरी गेट घातलेले, फाउंटन घातलेले, लायटिंग घातलेल्यो आणि ही मेंटेन करपाची जबाबदारी म्युनिसिपालिटी आणि ऑथॉरिटीजीची. पण फाटली जायती वर्सां पळयतात की हे फाउंटन जे आहात हे अशा तरेन मोडलेले आहात आणि ते वर्किंग ना. इलेक्ट्रिकल जे फिक्चर्स आसले ते सगळे मोडलेले आसा, गेट मोडलेले आसा आणि ही जी प्लेस जाल्ली आसा ही जे सोरो पिवन बसपी त्यांच्या खातीर जाल्ली आसा, बॅगर्सांक बसपाची प्लेस जाल्ली आसा. अशें हे आणि ही जे फाउंटन एरियेन आहा हांगा सगळ्या कडेन तुमकां दिसून येतले. हांगा सोऱ्याचे बोटली जर एक एक्झाम्पल दाखयत जाल्यार अशा तरेचे सोऱ्याचे बोटले हांगा घेवन लोक सोरो पिवपाक बसपालेले आसा. स्टॅच्यू परिस्थिती पळयत जाल्यार वर्सान खंय तरी जो दीस आसता तेन्ना कोण तरी तेचेर उदीक घालता. पण ही जबाबदारी मेंटेन करपाची कोणाची? वेदर इट इज अ म्युनिसिपालिटी, गव्हर्नमेंट ऑर ऑथॉरिटी जे घालता तेणी ही जबाबदारी घेवपाक जाय. अदरवायज आमी जे लिडर्सांक खातीर जे रिस्पेक्ट दिवपा खातीर हे जे केल्ले आहा जे ऑथॉरिटीजन ते खंय तरी शेबी दिसता. आणि जे गोंयान ट्युरिस्ट येतात तांकां जे आमचे नॅशनल लिडर आहा त्यांच्या बद्दल जो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय तो त्यांच्या फुडें एक वायट नजरेन दिसून येता. सध्या वास्कोचे लोकल्स आहात ज्यांच्यानी आपली प्रतिक्रिया दिल्ली आसा त्यांची म्हणणें ते आयकात. पण जर हे जो लिडर आहा टीबी कुन्ना एका जर रिस्पेक्ट दितलो जाल्यार खरीच ही मेंटेन करपाची गरज आसा आणि हांगा जे नाका जाल्ले जाता ते खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आसा. As a mark of respect, you all have installed this statue here. But all these years, every MLA has neglected this statue, which is why your MLA is, because he brought freedom for you. Because of him, you have brought some freedom so that you become MLAs. And this is how you're not even using the funds from the public to repair this kind of statues, and calling him a great freedom fighter, while this memorial of his has gone to the dogs, I can say, because you can literally see dogs sleeping over here. Now you have money to spend for everything except this. Why don't you all do something for this? Because freedom for us is of highest importance, and in a democratic setup, if you don't want to maintain this kind of statues, please remove it. Don't disrespect a great person like Dr. TB Kunna. Sometimes some people here, tourists are coming, they're not even able to read what is written there under the statue. Now they are thinking this is for a Portuguese national who has been standing here. He is not a Portuguese national. He is our identity. Because of him, Goa has remained an independent state of our India. And this is how you all respect him. पुतलो आमच्या बाब टीबी कुन्नाचो, त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्ना हो आमचो गोंयचो फर्स्ट नॅशनलिस्ट लिडर. हाका लागून गोंय आमचे लिबरेट जाल्लें आनी ताका फादर ऑफ गोवाज लिबरेशन म्हणटा आमी. पूण आयज इतली खडेगांत एक लिडराची परिस्थिती त्या पुतल्याची आनी चौक पळय हा टीबी कुन्ना चौक पळय म्हणटा त्याची परिस्थिती तुमी नदर मारून पळया. आनी हे खंय जाता? आमची गोंयान जाता. गोंयान जो एक नॅशनलिस्ट पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी आहा आणि MLA वास्कोचो जो आहा ते पार्टीचो आहा आनी ती आपणाक सदां म्हणटा आमी नॅशनलिस्ट म्हूण. तर हांव विचारूंक सोदता हांकां की हे नॅशनलिस्ट पार्टीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत आयज ही आमची टीबी कुन्ना चौकेची परिस्थिती अशी कित्याक?
म्हाका जाय आमच्या सीएमान आनी तशें लोकल MLAन बाब दाजेन हाजेर लक्ष घायिल्लें इमिजिएटली मागता इमिजिएटली हें सारकी करचें ताका रिस्टोर करचें आनी जो मान आमी बाब TB कुन्नाक दिवपा जाय आनी हेराय फ्रीडम फायटरांक दिवपा जाय तो आमी तांकां दिवपाचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. पोरण्या गोंया चालू आशिल्ल्या गोंयच्या सायबाचे एक्सपोजिशनाचो आयज निमणो दीस जालो. भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. पळयात ते खीण. गोंयचो साहेब म्हळ्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन गोंयांत चालू असले. 21 नोव्हेंबराक हे सुरू जाल्ले आणि 5 नोव्हेंबराक सोंपले. गोंयच्या आणि गोंया भायल्यानय लाखांनी भाविक एकठांय जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. पळयात भाविकांची उमेद. The exposition concluded today, as you rightly said, but Saint Francis Xavier will continue to look after Goa, protect Goa, and guide us ahead. With the blessings of the Almighty, we were in a position to take forward this task which was assigned to us, and I'm very happy that the entire team has worked tirelessly and it has paid dividends. And I thank Father Henry Falcão, the convener of the exposition committee, Father Lawrence especially, who have worked hand in hand with all of us, the exposition secretariat, to ensure that all the nitty-gritties were put in place. And today we are very happy that we came to an end of this spiritual journey of 45 days. As I have said, the journey continues. Yes, one journey has ended and the journey continues, begins the Jubilee journey. The journeys continue in life till we are here on this earth. But today we have concluded a beautiful journey, the journey of the exposition of 45 days. And it was a wonderful journey for all of us working together, collaborating, the meetings that we had, the planning that we did. And it gives me joy to say that everything went on well with the wonderful collaboration of everyone. Today it has come to an end. I feel relieved, I feel happy, and I feel satisfied, and there is a deep sense of contentment deep inside me. This will be one of my most memorable experiences, memorable days that I have spent with the exposition committee members, with the government officials. alternate days हांव नविनाक और हांव विजीट करूंक गोंय साहेबाचे मीस आयकूंक येतालें आनी म्हाका एक व्हडली खुशालकाय भोगताली. सदां पासून हांव येवंक तयार आसलें, पूण हांव रावतां मायना कुट्टोरी. तरूय आसतना हांवें जायते कोर्स त्रास काडून सगळे फाटी दवरून हांव गोंय साहेबाच्या फुड्यान आयलां. All the way from Adelaide, a town called Adelaide. It's called the city of churches, and I've come here to see the blessed relic and the exposition of our lovely Saint Francis Xavier. And it's been an amazing experience. It's been fruitful to see 10,000 people here, I think, at a mass. It's never happened for me. मेरा नाम आनंद शर्मा है. मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ. मुझे फादर जेवियर्स के बारे में पता लगा, तो यहाँ पर मैंने आके देखा तो बहुत अच्छा लगा. मुझे सारी सुविधा वगैरह देख के बहुत अच्छा गेट टुगेदर था. 45 days हिंगा आसलो. सकाळीं तो सांजे लेगून रावतालो. एक्सपोजिशन हें बऱ्या भाशेन जालें. जावं लोक येवंक जाय आसलो, पिलग्रिम्स येवंक जाय आसलो, तितलो येयलो. पूण म्हजें एकूच सांगणें, जो आयज पद्दतीन जो पळय हें येयल्ले वेनेरेशनाक पळय लोक येयल्लो, कम्युनिटीच्या भायर नॉन कॅथलीक लोकांनी एंग मारून तेजे पांया खातीर येयलो, पांया कडेन येयलो, माव घेतलो तेजो, बेसांव घेतलें. आनी आयज कम्युनल हार्मनी आमची गोंयान आहा, गोंयकारपण आहा,
हितून भेदभाव करून नासतना आमी एकवटान रावता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ते आयज गोंयच्या साहेबाचे ह्या 45 डेजांक ह्यो परगट जाले आनी दाखयले. पयले पासून ते आतां पर्यंत बरे सिस्टमॅटीक जाल्ले आहा. म्हाका याद आहा आमी ल्हान आसतना आमचे जाणटी आमकां हिंगा ह्या जाग्यार हाडटाली. इतलो भावार्थ आमचो आहा. ह्या निमित्तान हांव वर्सान वर्सां सायबाच्या फेस्ताक हिंगा येतालो. आज हांव एक्सपोजिशनाक येयलां आनी एक्सपोजिशनाक 3 पाटी येयलो आनी म्हाका इतलो भावार्थ लागलो जे सायबान आज म्हणल्यार आमचें गोंय हें सांबाळून दवरलां. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. आतां मेरेन आशिल्लें सुखद हवामान थंड राती वांगडा चालू उरपाची शक्यताय आसा. दनपारचें तापमान 32 अंशां वयर वचपाक शकता, जाल्यार थंड वाऱ्याक लागून राज्यांत थाणाय जाणवतली. फाटले 24 वरां सावन गोंयांत सुकें हवामान आशिल्ल्याची माहिती भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. मुरगांवचे चडांत चड तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस जाल्यार पणजीचे उणेंत उणें 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाल्या. उत्तर पंजाबा सावन अस्तंत मध्य अरबी दर्या मेरेन पातळिल्लो ट्रफ तशेंच उपोष्ण कटिबंधीय अस्तंत जेट प्रवाह उत्तर भारतांतल्या व्यापक हवामानाच्या नमुन्याचेर परिणाम करता. पूण फुडले 7 दीस नितळ मळब आनी सुकी परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान गोंयांत सध्या ह्या यंत्रणेचो परिणाम जावंक ना. तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना असो अदमास आसा. तातूंत सुमार 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस. सकाळ आनी सांज वेळार धुकें वा उथळ धुकें पडूं येता, पूण उत्तर आनी दक्षिण गोंय म्हालांत पावसाची शिटकावणी जारी करूंक ना. फुडल्या 7 दिसां खातीर सुकी परिस्थिती. सकाळी आनी सांज वेळार उथळ ते मध्यम धुक्याची शक्यताय. सोमारचे तापमान 33 डिग्री आनी 19 डिग्री सेल्सियस. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे वाठाराक हवामानाची शिटकावणी ना. दर्यादेगे सावन 75 किलोमीटर भितर नुस्तेमारी करपाक सुरक्षीत. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.